नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। बागा अडफळे 2 शॉपांच्या LED बोर्डाचेर देशविरोधी घोषणा बरयल्ल्यान निर्माण जाल्ले तणावाचे वातावरण। कळंगूट हणजुणा पुलिसांनी दोगांक केले अटक, तशेंच LED बोर्डूय उडयले बंद। बांबोळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर रेंट कार आनी टँकरा मदीं भिरांकूळ अपघातात दोगांक जाग्यारूच आयलें मरण। कारचो जालो चुरो, टँकर चालकाक पुलिशेन घेतलो ताब्यात। पिरणा खून प्रकरणात आनी दोगांक अटक। खुनाच्या 4 दिसां उपरांत पुलिशेक आयले शरण। पुलीस आशिल्ले दुबावितांच्या मागार। फोगो ना जाल्यार युती ना, तत्वाकडेन तडजोड करून युती ना मान्य। फक्त भाजपाकूच सत्तेंतल्यान भायर काडपा खातीर करचे नात युती, सांगता आरजीचो मुखेली मनोज परब। भाव मानतात जाल्यार आमचे जागे धंदे नोकऱ्यो कित्याक चल्ल्यो, म्हादयचेर कित्याक काडिनात जाप। आरजीपीचो मुखेली मनोजान सिद्धण्णा मेटीक काडलो उजरावन। आणि गोयचे पोलीस अधिकारी जाल्यात सरकाराचे जावय। भाजप सरकाराच्या तेक्यान चलतात बेकायदेशीर व्यवसाय। गोवा फरडाचो विजय सरदेसायचो सणसणीत आरोप। आता खबरो विस्तारान। बांबोळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर रेंट कार आनी टँकरी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 2 जाणांक जागेरूच मरण आयलें। योगेंद्र सिंग दहिया आनी अंकित कुमार बलियान अशो मरण आयलींची नांवां आसात। योगेंद्र सिंग दहिया हो वर्ल्ड सेपॅक टॅक्रो फेडरेशनाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष आशिल्लो, जाल्यार अंकित कुमार बलियान हो वरिष्ठ खेळगडो आशिल्ल्याचें कळटा। ह्या प्रकरणात पुलिशेन टँकर चालकाक ताब्यात घेतला। बांबोळे जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 2 जाणांक जाग्यारूच मरण आयलें। योगेंद्र सिंग दहिया आनी अंकित कुमार बालियान अशें मरण आयिल्ल्याचें नांवां जावन आसा। योगेंद्र सिंग दहिया हो वर्ल्ड सेपॅक टॅक्रो फेडरेशनाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष आशिल्लो, जाल्यार अंकित कुमार बालियान हो वरिष्ठ खेळगडो आशिल्ल्याचें कळटा। सोमारा उसरा रातीं हो अपघात जालो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण स्पिडीन येवपी टँकरीन चुकीच्या दिकेन वचून कारीक नेटाचो धक्को दिलो। टँकर कारीवेल्यान गेल्ल्यान कारीचो चुरो जाला। पोन्ने गोंय पुलिशेन सध्या टँकर चालकाक ताब्यात घेतला। सध्या आमी आसात बांबोळे हांगासर आनी काल राती बॅक टू 2 वरां भितर हाचे मदीं एक भयंकर असो एक्सिडंट जालो आनी लोकांच्या म्हायती प्रमाणे जर आमकां कळटा ती म्हायती मेळटा ती म्हटल्यार एक जी आसा म्हणजे रेंट कार जी आसा ती पणजेसून मडगांव वयताली आनी एक जो म्हणजे टँकर जो आसा तो मडगांवसून पणजे येतालो, जाल्यार जो टँकर जो आसा ताची म्हणजे स्पीड फास्ट आशिल्ली आनी ताचो कंट्रोल लूज जाल्ल्या कारणान तो डायरेक्ट रॉंग वेन येयलो आनी जी पणजेसून मडगांवची रेंट कार वयताली ती चिड्डून तो डायरेक्ट म्हणजे खळगेन, जशें आमी तुमकां विजुअल्स दाखयले, खळगेन पडलेलो आसा। काल रेड बॉलांचो जो एक्सिडंट जालो तातूंत 2 जाणांक दुर्दैवी अशें आत्ताक मरण आयले आनी ही जी कार आसा ती म्हणजे GA 8 पासींग आसा आनी इग्निस ही कार जी आसा ती आमकां पळोवपाक मेळटा। गाडयेचो म्हणजे चूर जाल्लेली आसा ती गाडी, फूल गाडी जी आसा ती कांयच उरलेली ना आनी ह्या 2 जाणांक जे आसा ते दुर्दैवी अशें मरण आयलें। जाल्यार ह्या स्पॉटाचेर ट्रॅफिक पुलीस किंवा पुलीस सगळे जाण हांगासर आसा। म्हणजे टँकर जो आसा तो म्हणजे खळगेन पडला तो
काडून व्हरतली अशी सुद्दां आमकां म्हायती मेळटा आनी त्याच प्रमाणे हो जो टँकर चलोवपी आसा तो खंय तरी पळलो पूण ताका धरून आतां GMCन म्हणजे धाडला अशी सुद्दां आमकां म्हायती मेळटा. हांगासर जो डिवायडर जो आसा तो डिवायडर म्हणजे सारको ल्हान आशिल्ल्या कारणान हांगासर जायते अपघात परत परत जायत आसता आनी लोकांनी अशी म्हायती दिल्या की हो जो डिवायडर आसा तो खंय तरी म्हणजे हो हायवे आशिल्ल्या कारणान तो खंय तरी व्हडलो करपाक जाय. हो डिवायडर जर व्हडलो आशिल्लो जाल्यार त्या 2 जाणांचो जो दुर्दैवी अशें मरण जालां तें खंय तरी जावचें नाशिल्लें. पूण तेची आतां म्हणजे ल्हान फुडें खंय तरी म्हणजे सरकारान हाची दखल घेवपाक जाय. मंतक TV खातीर हांव वर्षा आश्वी. रस्त्याच्या आराखड्यात बदल जाल्ल्यान बांबोळे अपघात जाला अशें एल्वीस कोम्स सांगता. रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयान दिल्लो मूळ आराखडो योग्य प्रक्रिया पाळिनासतना बेकायदेशीररित्या बदलला. फाटली 2 वर्सां जालीं आमी हे विशीं आवाज उठयला अशें एल्वीस कोम्स हांचें म्हणणें. मुखेल डिझायनर आनी कंत्राटदार तशेंच हेरांची खर चवकशी जावप गरजेचें आसा. हाचेर उपाय काडलो ना जाल्यार ह्या मार्गाचेर आनीकूय अपघात जावपाची शक्यता आसा अशें एल्वीस कोम्स म्हणटा. The very ghastly accident that has taken place today on this National Highway 66 stretch, which is the location is 521 plus 400 kilometers up to 520 to 150 kilometers. This is the technical term which indicates the location. This ghastly accident has happened not because of anything. It is completely the change in design. The original design done by the principal designer of the MoRTH, Ministry of Road Transport and Highways, has been surreptitiously changed without any authority of law, without following due process, and we have been fighting over this for the last 2 years. So the responsibility lies at the feet of the Ministry of Road Transport and Highways, headed by Mr. Nitin Gadkari, the Goa State PWD headed by Mr. Digambar Kamath, the principal designer who allowed this change without authority of law under the MoRTH, and lastly the EPC contractor who has undertaken this work. If a thorough investigation is done, it will be revealed what I am saying is correct. The 2 lives that have been lost is not the end. The possibility is more lives would be lost, more people will get injured, there will be more damages if investigation doesn't take place and this is rectified. पेरणा खून प्रकरणातले दुबावित रवीश्वर नायक आणि विठ्ठल तुयेकार हे दोगूय मंगळारा कोलवाळे पुलिसांकडेन शरण आयले. उपरांत पुलिसांनी तांकां अटक केली. 30 तारखेक गुरुदत्त आनी ताच्या इश्टांनी कपिलाचो खून केल्लो. हे खून प्रकरणात गुरुदत्ताक पयलीं अटक केल्लो, उपरांत पुलीस ताच्या इश्टाच्या मागार आशिल्ले. दिवचल माळिंगे वाठारात 15 दीस फाटीं एका 2 वर्साच्या भुरग्याचो खून जाल्लो. ह्या घडणूक संदर्भात पुलिसांनी आवयक आनी तिच्या लव्हराक अटक केल्ले. त्या उपरांत ह्या खून प्रकरणात तिसरो मास्टरमाइंड दुबाविताक दिवचल पुलिशेन बंगळुरू शारांत अटक केल्या. पळयात पुराय बातमी. खुनाचो हो प्रकार सुमार 15 दिसां पयलीं म्हावळिंगे वाठारांत घडिल्लो. बेशुद्ध अवस्थेत ह्या 2 वर्साच्या भुरग्याक दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात हाडल्या उपरांत ह्या खून प्रकरणात वाचा फुटिल्ली. ह्या प्रकरणात खुनाच्या दुसऱ्याच दिसा भुरग्याची आवय नागम्मा आनी तिचो मोगी नितीन कुमार पुजारी हाका पुलिशेन अटक केल्ले. त्या उपरांत पुलिसांनी तिसरो मास्टरमाइंड दुबाविताक बंगळुरू शारांत अटक केल्या. वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस ह्या खून प्रकरणाचो तपास करतात. 15 दिसां पयलीं दिवचल तालुक्यांतल्या म्हावळिंगे वाठारांत एके 6 वर्सां पिरायेच्या म्हळ्यार 2 वर्सां पिरायेच्या चलयेचो खून जाल्लो. ह्या खून प्रकरणात आतां वेगळेच मोडन आयिल्ले आसा. ह्या खून प्रकरणात जे चलयेची हत्या जाल्या ते चलयेची आवय आनी तिचो प्रियकर हांकां दोगांयकूय पुलिशेन खून जाल्लो ताचे दुसरेच दिसा अटक केल्ली आसा. आतां 15 दिसां उपरांत ह्या खून प्रकरणात एक मास्टर माइंड आशिल्ल्याच्या दुबावान एका तरणाट्याक पुलिशेन अटक केल्ली आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल पुलिशेचे टिमीन बंगळुरू हांगासर कारवाय करून दुबावीत मास्टर माइंड तरणाट्याक धरून मंगळारा सकाळी दिवचल पुलिशेन हाडून ताका अटक केल्ली आसा. सध्या हो दुबावीत आरोपी दिवचल पुलिशेच्या बंद खणीत आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण
15 दिसा पयलीं म्हाळुंगे वाठारात 2 वर्सां पिरायेच्या चलयेची निर्घुणपणान हत्या करपाचो प्रकार घडिल्लो. ह्या प्रकारा उपरांत दिवचल पुलिसेन बेगोबेग तपासाक दिका दितना ह्या प्रकरणात त्या भुरग्याची आवय आनी तिचो प्रियकर हांकां दोगांयकू अटक केल्ली. आतां ह्या प्रकरणात तिसऱ्या आरोपीक अटक केल्ल्यान ह्या प्रकरणाक आतां एक नवें मोडन मेळिल्लें आसा आनी हो खून नेमको कित्याक लागून जालो ताचें कारण आतां स्पश्ट जावपाची शक्यताय आसा. दिवचलचे पुलीस निरीक्षक विजय राणे हांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचल पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. काँग्रेस, भाजपा, मोगोपा आणि गोवा फॉरवर्ड हे राजकीय पक्षांनी घाटयांक तकलेर बसयल्यात. आमकां हें मान्य ना, पोगो ना जाल्यार युती ना म्हणून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन मुखाल्ल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर आपली भुमिका स्पश्ट केली. कन्नड साहित्य परिशदेच्या अध्यक्ष सिद्धण्णा मेतीन केल्ल्या स्टेटमेंटाच्या फाटभुंयेर आरजेपीचो मुखेली मनोज परब उलयलो. फकत भाजपाकूच सत्तेंतल्यान भायर काडपा खातीर आमी युती करची अशें कांय जाणांक दिसता जाल्यार ती आमकां मान्य ना. पोगो ना जाल्यार आमी युती करचे ना म्हणून आरजेपीच्या मनोज परबान स्पश्टूच सांगलें. आमच्या तत्वा कडेन तडजोड करून आमकां युती मान्य ना अशें ताचें म्हणणें. आमकां भाजपा नाका हो काय गोंयांत गोंयकारांचें अस्तित्व तिगोवन दवरप हो मुख्य मुद्दो आसा ती आयज चिंतपाची गरज आशिल्ल्याचें मनोजाचें म्हणणें. आयज आमकां बीजेपी नाका हो आमचो मेन मुद्दो आसा काय मायग्रंटा पासून गोंय सारवार करपाचें आनी आमची आयडेंटिटी सारवार करपाची, आमचे आयडेंटिटी गोंयांत दवरपाचें, आमचें अस्तित्व दवरपाचें हें इम्पॉर्टंट आसा. हे लोकांनी विचार करपाक जाय. इट इज नॉट जस्ट बीजेपी भायर मारले म्हणून जावपाचें ना. आयज आमकां दुसरो पॉलिटिकल सिस्टम हाडटा तो घाटी फ्री सिस्टम आसपाक जाय, मायग्रंट फ्री आसपाक जाय, फॉर पोगो आसपाक जाय. आनी हो जर फॉर पोगो जर फुडलो सिस्टम ना जाल्यार गोंयकारांक कोणूच वाचोवपाक शकना. खुबशे जाणांक बीजेपीची एलर्जी आसा. हय बीजेपी पाड घालतात पूण ते डजंट मीन की दुसरे पॉलिटिकल पार्टी कितें तरी दुदान घुला म्हणून. फाल्यां आमी अलायन्स जातले, दुसरे पॉलिटिकल पार्टी म्हणटले आमी खंयच्या तरी लमाणेक काडून तिकेट दिता, खंयच्या यादवाक काडून तिकेट दिता, नाल्यार खंयच्या येल्लप्पाक काडून दिता, नाल्यार खंयच्या पटेलाक काडून दिता म्हणटाले, खंयच्या चौधरीक काडून दिताले म्हणटाले. आतां तुमी पळयता चौधरी बिद्री म्हणून खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचे ऑलरेडी युथ विंग आनी कसले कसले विंग लिडर आसात. हे फुडें जर हेंका जर आमी जर फाल्यां जर लिडर केले आनी त्या पॉलिटिकल पार्टीचे जर आमी एक्सेप्ट केले जाल्यार आमची आयडेंटिटी कितें उरतली. आनी अशें धरू नाका की आमी अलायन्स जातले, अलायन्स करतले म्हणून आमी जाय ते मान्य करतले म्हणून. ह्या मायग्रंटांचे इलिगल वोटींग दादागिरी इलिगल तेंचे बसते आमी एक्सेप्ट करतले म्हणून ना. सॉरी, हे दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीक शिटकावणी दिता हें मान्य करपाचें ना. आनी फाल्यां जर गोंयकार आमकां म्हणटा बीजेपीकूच उडोवपाक जाय म्हणून एलायन्स जाय जाल्यार ना. सॉरी, हो आमचो गोल न्हू. आमचो गोल आमच्या गोंयांत गोंयकाराक आमचे हक्क दिवपाक, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बिल पास करपाक. हे मायग्रंट इलिगल एक्टिविटीज करतात, क्रायम करतात, तांकां साटली पोटली घेवन तांकां घरा धाडपाचें आमचो हें आसा, एम आसा, ऑब्जेक्टीव आसा. आमचे जागे आमच्या गोंयकारांकूच मेळपाक जाय, आमचे नोकऱ्यो आमच्या गोंयकारांक मेळपाक जाय, आमचे कॉमन लँड आमच्या गोंयकारांक मेळपाक जाय आनी आमची आयडेंटिटी आनी आमची पीस आसा आनी आमचें जें नांव आसा गोंयचें तें आमकां परत हाडपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. तुम्ही आमचे भाव जाल्यार जागे, धंदे आणि आमच्यो नोकऱ्यो कित्याक चोरल्यो असो प्रश्न विचारीत आरजेपीचो मुखेली मनोज परबान सिद्धण्णा मेटीक उजरावन काडलो. तशेंच घाटी म्हळ्यार राग येता जाल्यार तुमी तुमच्या गांवांत वचात अशें मनोजाचें म्हणणें. आमी तुमचेच भाव आमकां घाटी म्हणू नाकात अशें सिद्धण्णा मेटीन म्हणिल्लें. हे फाटभुंयेर मनोज उलयलो. तुम्ही आमकां भाव मानतात जाल्यार तुम्ही आमचे जागे, धंदे, नोकऱ्यो कित्याक सोडल्यो. इतलेंच जर तुमकां गोंयचे पडून गेल्ले आसा जाल्यार तुम्ही म्हादयचेर जाप कित्याक काडिनात. कर्नाटक गोंया परस 52 पटीन व्हड आसा. तुम्ही आमकां भाव मानतात जाल्यार गोंयांत जितल्या जाग्यांचेर तुम्ही कब्जो केला ताचे 52 पटीन जागो तुम्ही आमकां कर्नाटकात दिवंक शकतात काय कितें अशें विचारीत आरजेपीचो मुखेली मनोज परबान सिद्धण्णा मेटीन केल्ल्या स्टेटमेंटाचेर जाप दिली. सोमारा सांकवाळे जाल्ल्या कन्नड राज्योत्सव कार्यावळी उपरांत कन्नड साहित्य परिशदेचो अध्यक्ष सिद्धण्णा मेटी हाणें आमकां घाटी म्हणू नाकात, आमी तुमचेच भाव अशें आरजेपीक आवाहन केलें. हे फाटभुंयेर मनोज उलयतालो. सांगता आमी तुमचे भाव, आमी भाव जर म्हणटा जाल्यार हांव सिंपल विचारता गजाल तुका.
तुम्ही आमचे कर्नाटकाच्यान गोंयांत येवन लाखांनी स्क्वेअर मिटर जागो कॉन्कर केल्लो आसा, कॅप्चर केल्लो आसा, चोरलेलो आसा लिटरली. आमची म्हादय तुम्ही चोरलेली आहा. तुम्ही जागे चोरला, जॉब चोरला, धंदे चोरला, म्हादय चोरला, सगळे चोरले सगळे. आणि घाटी म्हणल्यार तुका राग येता, तुझे तुम्ही आता माझे केस घालपाचे केस घालपाचे घाटी म्हणटा म्हणून घाला. लोकांकूय पावली तुमची दादागिरी खंय पावल्या ती. त्या मायग्रंटांची इलिगल वोटिंग दादागिरी इलिगल त्यांचे बसते आम्ही एक्सेप्ट करतले म्हणून ना, सॉरी, हे दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीक शिटकावणी दिता, हे मान्य करपाचे ना. आमचो गोल आमच्या गोंयांत गोंयकाराक आमचे हक्क दिवपाक, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बिल पास करपाक. हे मायग्रंट जे इलिगल ऍक्टिव्हिटीज करतात, क्रायम करतात, त्यांना साठली पोटली घेऊन त्यांना घरात हाडपाचे आमचो हे आसा, एम आसा, ऑब्जेक्टिव्ह आहा. आमचे जागे आमच्या गोंयकारांकूच मेळपाक जाय, आमचे नोकऱ्यो आमच्या गोंयकारांक मेळपाक जाय, आमचे कॉमन लँड आमच्या गोंयकारांक मेळपाक जाय, आणि आमची आयडेंटिटी आणि आमची पीस आसा आणि आमचे जे नाव आसा गोंयचे ते आमकां परत हाडपाक जाय. आणि ताका लागून लोकांनी विचार करपाक जाय की तुम्ही जे वोट मारतले ते कोणाक मारता. कर्नाटकाचो जागो आसा 1,91,791 स्क्वेअर किलोमीटर, 191,791 स्क्वेअर किलोमीटर. अशा मेदी कडेन हिम्मत भाव म्हणटा मरे तूं, आणि तूं सांगता तुम्ही आमकां निवडून हाडटले म्हणून. तू आणि तुझे इलिगल मायग्रंटांचे वोट ते मारा बीजेपीक नारा आनी कोणाक आर्जीक नाका. घाटावेल्यान येतात तांकां घाटी म्हणटाले. तेन्ना घाटी म्हणपा फाटल्यान वायट हेतू नाशिल्लो. मात आतां गोंयांत ज्यो चोरयो आनी गुन्यांवकारी घडणुको जातात तातूंत गोंया भायल्या लोकांचो चड आस्पाव आसता. ताका लागून ह्या लोकांक घाटी म्हणपाची पाळी आयिल्ल्याचें स्पश्टीकरण मनोजान दिलें. गोळ मारी जाताले, पत्रे व्हरता, बाटल्यो व्हरता, प्लास्टीक व्हरता करून ते येताले, प्लास्टीक बिस्टीक व्हरताले आनी करताले. तेन्नाय तांकां कोणें जेन्ना लोकांचे चोरयो करपाक लागले, घरांत कोण ना ते पोवन क्रायम्स करपाक लागले, जेन्ना हेच लोकांनी बिचावयले धंदे कॅप्चर करून इलिगलिटीज करपाक लागले, तेन्ना लोकांक ते फील जावपाक लागले, गोंयकारांक ते फील जावपाक लागले की हे खंय तरी गोंयच्या आयडेंटिटीचेर आयजो घात जायत आसा. आणि आमचे जाणटे एक गजाल म्हणटात की घाटावेल्यान येयले की ते घाटी आसताल्यान तो वर्ड आमी केन्ना वायट हेतून यूज करूंक नासलो. जर करताले सो जाणट्याले वायट हेतून तो हेट्रेट नासली तेका. ही हेट्रेट केन्ना निर्माण जाली जेन्ना हे कर्नाटकाच्यान घाटा वयल्यान येवन गोंय आपले बापायचे कशें वागपाक लागले. मजगतीं सांकवाळचो आदलो सरपंच रमाकांत बोरकारानूय सिद्धण्णा मेटी हाचेर टिका केल्या. सांकवाळे जाल्लो राज्योत्सव हो वेंचणूक उत्सव अशें बोरकाराचें म्हणणें. कर्नाटका समाजाक काल जो मेळावो जालो तेंचो राज्योत्सव केलो सांकवाळ्यान, तो पळयत जाल्यार तो राज्योत्सव नसून एक इलेक्शनोत्सव. इलेक्शन आतां लागीं पावत येता तशें तशें गरम जायत रावतले. मेटी हो म्हागे बरो फ्रेंड, पूण हांव ताका इतलेंच सांगू करता की इलेक्शनाक जर रावतलो गेले ते फावटी तूं रावलो तुगे स्ट्रेंथ लोकांक खबर आसा कितलें वोटींग पडलें तें. आनी आयज तूं जी तिकेट सांगता आमकां तिकेट दिवची, खंयची तिकेट जायी? बीजेपी जायी, काँग्रेस जायी, आरजी जायी, जावं आनी दुसरी पार्टी आमगेले विजय सरदेसाय पार्टी आहा ती जाय, खंयची तिकेट जाय ती ताणें डिक्लेअर करूं ना थंय. कित्याक हेजे पयलीं तो रावलाय इलेक्शनाक. सो आयज म्हाका हें सांगून दिसता तूं सगळे इश्यू घेता बरें आहा, पूण गोंयचें जें उदक, म्हादई नदीचें जें उदक गोंयां येतालें तें आयज कर्नाटका सरकारान आडयलां आनी तें उदक आयज डायवर्ट केलां. हेजें कित्याक उलयलें ना तुमी? इलेक्शनाक खंय कोणाचेंच रावूं जाता. हे ओलो आमगे कॉन्स्टिट्युशन अशें आहा की इलेक्शनाक खंय राव. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोयचे पोलीस अधिकारी सरकाराचे जावय जाल्यात असो सणसणीत आरोप गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसाय हांणी केला. आंतरराज्य सोऱ्याचो वेपार, बेकायदेशीर कसिनो, जुगार आनी गोमांसाची तस्करी सारकिल्ले बेकायदेशीर व्यवसाय भाजप सरकाराच्या तेक्यान चलतात असोय आरोप विजयान केला. आयकात. पुलीस ऑफिसर म्हणटा ते सरकारी जावय, एक एक पुलीस स्टेशना वयले ते सरकारी जावय जाल्ले आनी ते सगळे जाग्यार उडयतात. जाग्यार उडयता म्हणल्यार कितें? आतां हो बीफ जालो, थंय मोडको जालो, थंय कोण तो कजिनो कोण चलयता गोंयचे ते चॅक करात. इलिगल कजिनो चलतात ते कोण चलयता, मोडको कोण चलयता, सगळे हातून रुलींग पार्टीचो इन्वॉल्वमेंट आहा. तूं म्हाका सांगचो मरे कोण ओपोजिशनाचो आहा आनी ओपोजिशनाचो आसा जाल्यार ताका सोडटा कित्याक? कित्याक हातून सगळे हेच इन्वॉल्ड आहा.
सगळे काळे धंद्यान आमचो भगवो कलर फाटल्यान आहा. ब्लॅकाक फाटल्यान बॅकींग बीजेपीचे कलराचे सारखे बॅकींग आहा. नाजाल्यार ही वस्तू जावंक शकना. नाजाल्यार तूं म्हजेर सांगू आमच्या फातोर्डा मतदारसंघात हें चलता आनी बीजेपी बॅकींग करता. सांगे मरे एकूय म्हाका केस सांगची जंय आमचे सपोर्ट आहा. नाजाल्यार तांणी सांगचें तांच्या हातूंत कित्याक चलता तें. बाब रमेश तवडकर सांगता की आपल्यान ते इल्लिगल कसिनो आहा ते काणकोणा बंद उडयले म्हणून. आपूण काणकोणा बंद उडयना म्हणून तो सामको हड्डे फुलोवन सांगता. अजून ते कितें काणकोणचे शेजऱ्याक जो दुसरो तालुको आहा वो दुसरो गांव आहा थंय चालू आहा. थंय कोण आहा आनी कोणाचें बॅकींग आसा आनी रुलींग पार्टीचें बॅकींग ना जाल्यार रुलींग पार्टी हें कित्याक पत्करता. वाय आर यू टॉलरेटिंग दीस? टेक एक्शन. इट इज ऑल बिकॉज यू आर हँड इन ग्लव, बिकॉज यू आर द बेनिफिशरीज ऑफ दीस इलिगल बिजनेसीस. पर्तगाळ मठात प्रभू रामाच्या मुर्तीचे अनावरण करपा खातीर 28 नोव्हेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत येतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. तशेंच जिल्लो पंचायतीची वेंचणुकेच्या तयारीचो आढावो घेतिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. मंगळारा भाजपा कार्यालयात जाल्ले कोर कमिटीच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. भारतीय जनता पार्टीची कोर टीमीची रुटीन मिटींग जी जाता ती मिटींग आज आशिल्ली. पार्टी अध्यक्ष आनी हांव मेळून एकंदर पार्टीचे सगळे कार्यक्रम, एक म्हणजे वंदे मातरमचो कार्यक्रम आसा, सरकारी कार्यक्रम करता. वंदे मातरमाक 150 वर्सां पुराय जाल्ली सॉंग म्हणून ह्या विशयाचेर 7 नोव्हेंबराचीच वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजन केला. 7 नोव्हेंबराचीच पुराय गोंयभर सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसीस तालुका लेवलाचेर 10 वरांचेर वंदे मातरम हे सॉंग पुराय गोंयभर सगळी कडेन गुंजतले. शाळांनी, तालुका ऑफिसीस सगळी कडेन दिसतले. तशेंच तो कार्यक्रम पार्टीच्या लेवलाचेर पार्टी ऑफिसांनी आसा. दॅट इज वन. बिरसा मुंडाच्या कार्यक्रम जयंतीच्या निमित्तान पुराय 15 नोव्हेंबर पर्यंत वेगवेगळे कार्यक्रम तालुका लेवलाच्या पर्यंत जातले. ताजी SIRचेर आमची रुटीन स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन ऑफ द रोल हाजेर चर्चा एकंदर, कारण इट इज अ बिग एक्सरसाइज. 4 नोव्हेंबर पासून 4 डिसेंबर बींग अ पॉलिटिकल पार्टी इट इज इश्यू इज इम्पॉर्टंट फॉर अस. ताजेर सगळी चर्चा कशें जातल्यो ताजेर सुरू जाले. जिल्हा पंचायत इलेक्शन ताजे जाल्यार 13 तारखेर इलेक्शन लागला. सो ताजे एकंदर प्रिपेरेशन कशें जावपाचें कितें आनी म्हत्वाचो विशय 28 नोव्हेंबरा दीस ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी गोंयांत येता. पर्तगाळ मठांत प्रभू रामचंद्राची 77 फूट उंचीची मुर्तीचें अनावरण. एकंदर कार्यक्रमाचें डिस्कशन आनी हेच्या कोर मिटिंगेंत जालें. पोंडा बायपोला सनसँड आणि सी खातीर वळख आशिल्ल्या गोंयाक आतां लोक आंतरराष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजना खातीर वळखतले म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजना उपरांत गोंयांत आंतरराष्ट्रीय दर्जाची स्टेडियम्स उभी रावल्यात. ह्या साधन सुविधांनी मुखारय उपेग करून आनीकूय राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय खेळा सर्ती गोंयांत जावच्यो हे खातीर आमचे यत्न आसतले म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. ऑलवेज जाना जाता है सन, सैंड एंड सी के नाम से जाना जाता था. वी हैव एडेड वन मोर एस which is the sports. And now the Goa will also known for the sport event. Already the different types of the sports activity we are conducting here, different type of sports activity we are organizing here, and one of the best sports infrastructure which we have created after the national games. If you can see that everywhere there is a good football grounds is there, volleyball grounds is there, indoor stadiums is there. This type of infrastructure we have already created. That's why the Goa is not only known for the sun, sand and sea. Now it will be in future it will be known for the another S which is in sports. राज्यात पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या दर्यादेगांचेर पर्यटकांची मोठ्या संख्येन गर्दी पळोवपाक मेळटा. दर्यादेगेर तैनात आशिल्ल्या पुलिसांनी आनी IRBच्या कर्मचाऱ्यांनी पर्यटकांक त्रास दिवपी लोकांक खर कारवाय करची तशेंच लोकांनी पुलीस हेल्पलायन कडेन कागाळ करची अशें आवाहन आमदार मायकल लोबो हांणी केलां. तशेंच हे विशीं आपूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतां कडेन चर्चा करतलो अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. पळयात. That is wrong. That tourism police which are on the beach should take strict action on that. Tourists cannot be harassed. Tourists cannot be touched. Especially domestic tourist, lady tourist, a woman who is on the beach, who are with their friends, should not be touched by any male tourist. So they should be action should be taken on them. Where there is Goa police on the beach, IRB are also on the beach. They should take strict action on any such incident which happens. Warning signs should be there as you are entering the beach belt, what you can do and what you cannot do.
And all these things have to fall in place if we want to project Goa as one of the best tourist destinations. See, we had a meeting yesterday only with the police inspector of Anjuna police station. Delilah Lobo had a meeting. I was also present. And he's being told to call all the club owners, all the restaurant owners, all the guest house owners of Anjuna, Vagator, Shapara, and in his jurisdiction, whatever owners are there, and to instruct them to tell all the staff, no matter how drunk the tourist is, do not touch them. No matter what is the situation, you can't touch them, you can't hit them. You can't hit the tourist. So just dial the police helpline number 112 or the respected PSI or whatever numbers the police are giving. Here they have to give them the staff and let the police come on site and defuse the situation. उसगाव केईनी वाठारात एका गुदामात बेकायदेशीरपणान 2 व्हडले कंटेनर सोऱ्याची 650 बॉक्सां देंवयताले. त्याच वेळार पणजेच्या कुन्या फाट्यार आनी पुलिसांनी धाड घालून ही सोऱ्याची बॉक्सां जप्त केली. हो सगळो सोरो बनावट आशिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. या प्रकरणा संदर्भात पुलिसांनी 4 जाणांक अटक केल्या. तशेंच पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. पळयात पुराय बातमी. आमी उसगांव हांगा आसा जे जाग्यार केळिनी हो गांव आसा त्या गांवांत आसा आनी जो एक गुदांव आसा त्या गुदांवांत जवळ जवळ 2 गाडी पार्क केल्ले आसल्यो. 2 कंटेनर आसले आनी गुन्हा शाखा जी आसा पणजे आनी आमचो PI जो आसा लक्ष्य आमोणकर ह्याच्या मार्गदर्शना खाला आनी DSPच्या मार्गदर्शना खाला आज हांगा उसगांव रेड पडलेली आसा आनी जवळ जवळ 500 बॉक्सां आनी 500 बॉक्सां ही सोऱ्याची दवरलेली आसा आनी दुसरी 150 बॉक्सां जी आसा कॉटर रेड ब्ल्यू अशें कितें नांव आसा तेंचें पूण ते सगळे बनावट अशें म्हणून तेंच्यांनी धरलेले आसा आनी त्या संदर्भात ह्यो गाडयाची नंबर प्लेटूय बी तेंच्यांनी ताब्यात घेतली आसा. असो संशय येता की नंबर प्लेट दुसरी लंग गाडी वाहतूक करता काय कितें असो निर्माण जाता. म्हणजे चवकशी चालू आसा आनी आतां तेंका 4 जाणांक ताब्यात घेवन तेंकां हांगा पणजे गुन्हा शाखेन व्हेल्ले आसा. गोमंतक TV खातीर उसगांवच्यान एकनाथ केडीकर. टेनियम बुलेटिन हांगा सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. Get ready for the ultimate shopping experience of home appliances, furniture, home decor, fashion, food, handloom handicraft and much more. Only at Kharedi Yatra. Commencing on 5th of November till 9th November. Venue, Don Bosco Indoor Stadium, Panjim, Goa. For further details, contact 9820-283877 or 9323-286877. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटात लिपला कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात.